आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेसून म्हणलें, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय त्या आमच्या वरवीं एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवीं सांबाळ. तांच्या सांगात्या आसतना तुवें म्हाका दिल्याय तांचो तुजे नांवीं हांव सांबाळ करतालो. हांवें तांकां राखलें आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जांचें निसंतोण जावंक जाय आसलें तांकां एकल्याकूच बारावून तांच्या भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सोयी येतां आनी म्हजो संतोश तांकां सुपूर्णायेक मेळचे पासत आजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयतां. हांवें तांकां तुजें उतर दिलें आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेवूय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो देवस करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नोश्त्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागतां. हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेवूय संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलो कर. तुजें उतर सोत. जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलो तशेंच हांवें तांकां संवसारांत पाठयलें आनी ते स्वता वरवीं संस्कारले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारतां.